मनशा कडेन जिद्द जाय, आशावाद जाय. हे आसत जाल्यार मनीस जिणेंत जिखलोच. हासापूरच्या अशाच एका बायलेन हे सिद्ध करून दाखयला. तिचे नाव तृप्ती गावस. तृप्तीन दूध व्यवसायातली संद वळखून तातूंत येस मेळयला. फाटल्या 35 वर्सां सावन तृप्ती दुधाचो व्यवसाय करता. तिचे कडेन 100 वयर गायो आसात. जाल्यार दर दिसा ती 450 लिटर दूध गोवा डेअरीक घालता. जर्सी, हस्टन, सैवाल तशेंच हेर तरेच्यो गायी तिचे कडेन आसात. सरकाराचो तेको मेळत जाल्यार दूध व्यवसाय आनीक फायदेशीर थारूंक शकता अशें तृप्ती म्हणटा. दयानंद गावस आमचो पयले पासूनचो धंदो आहा न्हू, तेचो म्हणजे जवळ 35 वर्सां तरी जाली. मागीर तो कसो आतां काय हालीं म्हणजे आमी आतां काय चेडोय सांबाळटा आनी आतां आमी दोगांय सांबाळटा. आनी कितें आनी वर्सां जातली धंद्या. पयलीं कोण त्याच्या उपरांत टोटल आमच्या कडेन जातले 90 बी जातले. टोटल दूध कितले काडटाले, सुरवातीक कितले मेळटाले? सुरवातीक म्हटल्यार स्टार्टिंग जेन्ना काय आसली स्टार्टिंग तेन्ना कमी होते न्हू, तेन्ना 100-150 लिटर इतलेच होते. आणि आता टोटल आतां दूध सध्या 450 बी अशें जाता. 450 दिसाक दूध मेळटा. आणि सरकार कडल्यान तुमकां कितें बेनिफीट मेळटा? सरकार कडून आमकां लिटर मागीर 10 रुपया दितात, पण ते टायमार मेळना. म्हणून कशें आहा, लोकांचे कर्ज बिर्ज आसता न्हू, ते टायमार म्हणजे हे व्याज बी जाता आनी सर हे आमी तेतून हे लॉस जाता. आणि ल्हान वासरांक बी ल्हान कितें? वासराय करता, पण ल्हान वासरांची करपाक सांगता ते, पण टायमार तेंचे कितें मेळत ना जाल्यार. हे गायी तुमी खंयच्यान हाडटा? गायी आमी ते पयलीं ते बारामतीसून, हां. संकेश्वर ते सायडीसून पयलीं हाडटा. आनी आतां कशें आमी हांगासरच वयतात. दीत नसले न्हू पयलीं मदींशे, आतां परत स्टार्ट केली. आता गायी हे खंयच्या जातीचे आहा तुमचे कडेन? तुमच्या कडेन जर्सी आहा, तो हस्टन आहा, आणि लोकल म्हणजे शाहीवाला, म्हणजे मिक्स आहा ते. हे दोन आनी गांवठी थोडेशे आहा. आणि म्हशी पूण आहात? म्हशी थोड्या आमचे कडेन चड ना, 4च आमी म्हशी दवरले. म्हशी. आणि पयलीं सांगा, ही बाबा पयलीं दूध करतालो पळय, आणि ताका राज्य सरकार म्हणजे दूध व्यवसायाचो कितल्या तरी 7 वर्सां काय सलगपणे ताका तशें सलग ताका 15 वर्सां सरकारा कडल्यान दुधाचें अनुदान कमी मेळटा. तशेंच गाय दुयेंत पडप, वेळार दूध काडप, ताची डिलिव्हरी वेळेत करप ह्यो गजाली वेळेत करच्यो पडटात. 9 म्हयन्यान दिवप म्हणजे शेतकरी कितको लॉस जातालो. एखादी शेतकऱ्यांना कसा गव्हर्मेंटान दिलो म्हणून आता थोडेशे धंदो करता, नाल्यार हेतून फायदो कांयच ना. एखादी समज गाय शीक पडली जाल्यार डॉक्टर बी सोय जाता, रोखडी जाता. म्हणजे कशें डॉक्टराची गोवाडेरीचे डॉक्टर गव्हर्मेंटाचे गोवाडेरीचे फोन केल्यार रोखडे येता. आणि म्हाका सांगा, एखादी गाय शीक पडली, ती काय खायना जाल्यार तुमकां कशें कळटा? ना म्हणजे खायना बी म्हणजे तिका जोर आसता, म्हणजे ती खायना म्हणजे कित्याक खायना, तिका जोर आसता. मनशाक जाता तशेंच तांकां ते इतके सांगांक कळना तांकां. मागीर ते समजांक येता बाबा खायना म्हणजे तिका कितें तरी प्रॉब्लेम आसा, पातळ संडास करता. आमी वखदां बी घेवन आदीच दवरता. चारो बिरो खंयच्यान हाडटा? चारो बिरो सगळे आमच्या कडेन विकत हाडटात. हय, सगळे भायरचो. दूध व्यवसायान म्हणटा नवीन भुरगे येत जाल्यार फायदो आहा. हय, येत जाल्यार फायदो. फक्त गव्हर्मेंटान तांकां सारके वेळार हे दिवंक जाय तर फायदो. सरकारच्या नोकरीची गरज पडची गरज ना. ना. तुमची आता फुल फॅमिली ह्या दूध व्यवसायान आहा? सगळे फुल फॅमिली आहा. एकच आमचो पुलिशेत आहा, बाकी सगळे आमचे ह्या धंद्यात आहा. दूध व्यवसाय ते व्हडल्या चेड्यान आमकां आमच्या कडेन तशे 4 जोडी म्हणजे 8 जण आहा. 8 जण ती सगळी पळयतात. हय, सगळे तेच करता. दूध कितल्यांक काडप आसता दूध हेचे? सकाळी आमच्या कडेन 5 स्टार्ट करता. 5 सांगता. सकाळी म्हणजे ते 5 सुरू जे करता ते 8-8:30 जायसर तेंचे काम जाता ते कंप्लीट. आणि मागीर मशिनान काडटा का हातीन? मशिनानय काडटा आनी हातीनय काडटा. हातीचो आणि मशिनाचो काय फरक येवंक शकता? मशिनान मातसो लेट जाता, हातीन मातशें फास्ट जाता. एक बायल मनीस आयज दूध व्यवसायान कितली अग्रेसर आसा हे हांगर ह्या गोठ्यान आयल्या उपरांत दिसता. तृप्ती दयानंद गावस ह्या बायल मनशेन सुरवातीक एक 10 गायींचो धंदो केल्लो, आणि आता शेकड्यांनी गायो, म्हशी वेगवेगळ्या जातीचे तांच्या गोठ्यात आसात. आणि आतापर्यंत दिसाक 450 लिटर दर दिसा दूध काडपाची क्षमता तृप्ती गावस ह्या बायल मनशे कडेन आसा. आयज कित्येक जाण आमी पळयतात की एखादो शिकलो सवरलो जाल्यार ताका सरकारची नोकरी जाय पडटा, पूण जर हो पारंपारीक व्यवसाय मन लावन केलो जाल्यार ताका
कसल्याच प्रकारच्या सरकारची गरज पडची ना नोकरेची. व्यवसाय करचो पूण तो प्रामाणीक करचो. गोंयांत दूध मागणी चड आणि पुरवठो उणो अशी सद्यस्थिती. दूध उत्पादनाक वाव आसा खरो, मात ताका फावो तशें प्रोत्साहन मेळटा कशें दिसना. सरकारान दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत फकत 50% दूध उत्पादन जाता. तातूंत हे वेवसायांतल्या पेडणे हसापूरच्या तृप्ती गावसाची देख सगळ्यांनीच घेवपा सारकी. खंयचेय वेवसाय फकत दादल्यांचीच मक्तेदारी आसपाक शकना हे सिद्ध करपी एक बरें उदाहरण म्हळ्यार तृप्ती गावस. तृप्तीच्या यत्नांक सरकाराची आणि लोकांची साथ मेळप तितलेच महत्वाचे. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार.